आजची ग्रामसभा तुमचो एक्सपिरियन्स कसो जालो? ग्रामसभा कशी जाली? तुमचो एक्सपिरियन्स तुम्ही ब्रीफ करता? हांवें पळयलां, हांवूय मातसो लेट पावलो ग्रामसभा. हरशीं आयज वर्कींग डे आसतना लोक कोण आसचेना ग्रामसभेक. हें पयलींच निश्चित जाल्लें, कित्याक आमी खूब ग्रुपांनी मूव केल्ले. ते म्हणटा आयज वर्कींग डे कित्याक दवरल्या काय म्हणून. हांवें म्हणलें आमी तेच आतां ग्रामसभेक तांकां विचारुया. आतां ही कशी डेव्हलपमेंट, पंचायतीचो कसो डेव्हलपमेंट करपाचें त्या खातीर ग्रामसभा आपयल्ली. आतां हितून कशें जालें, जे पळय आमचे शिकलेले लोक आहा ते कामाक वयता. तितून इंजिनियर आसता, थोडे डॉक्टर्स आसता, मागीर थोडे BDO आसता, थोडे मामलेदार, आमचे खूब जाण करमळेचे ह्या पोस्टांचेर आसा. तेवूय ते मिटिंगेक येवन प्रेसिडेंट रावले जाल्यार तेंची मातशी तकली यूज करून कसो डेव्हलपमेंट गांव करता हें बरें जातलें आसलें. खातीर आमी थंय रिक्वेस्ट केल्या सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक की हेन्सफोर्थ ग्रामसभा आसा पळय ती तुमी वर्किंगेक दवरूं नाका आनी खंयच्या दीस दवरल्यार जाता मोस्टली संडे दवरा, कित्याक हे लोक थंयसर पावता म्हणून. ओके. आणि तुम्ही कितें इश्यूज मांडले? आमी इश्यूज आमी ट्रॅफीक हितून कमिटीन हांवूय आसा, त्या खातीर हांवें चडशे करून रस्त्याचें मारलें की हांवें तांकां सांगलां की रोड एनक्रोचमेंट करता न्हू जाल्यार पंचायतीन डायरेक्ट ताका स्टॉप करप. कित्याक रोड आमचो पयलींच करमळे गांव आसा पळय ते रस्ते इल्लेशे आहा, 2 गाडयो सुटाना आनी तितून लोक आनीक एनक्रोचमेंट करीत आहा रोडाचेर. खातीर पंचायतीक सांगलां आमी की तुमी कोण एप्लिकेशन दितलो म्हणून रावं नाका, तुमी डायरेक्ट वचा आनी थंयसर तुमची एक्शन ती जावंक जाय. थोडे आमी तळ्याच्या पाट्यार बॅरिकेड्स घाल सांगले ताका, कित्याक थंयसर एक स्ट्रेट रोड आसा रेल्वेचो फ्लायओव्हर जावन, थंयसर डायरेक्ट गाडी उदकान पडोंक शकता थंयसर. म्हणून आमी थंय तांकां बॅरिकेड्स घाल सांगले, नाजाल्यार एटलीस्ट कॉन्क्रिटींग वॉल तरी घाल म्हणून सांगलें. तशेंच पाट्यारूय आमच्या एकल्या मेंबरान निळकंठ फडतेन रिक्वेस्ट केला की पाट्यारूय सेम करचें म्हणून तशें. येता ते 19 डिसेंबराक प्लॅन आहा तो अनावन्स जातलो. सो तुम्ही कितें होप्स घेवन आसा आणि तुम्ही कसो पळयता ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन जो आसा तो कसो बरो जाला प्लॅन काय तुमचें कितें कशें म्हणणा? आतां लोकांनी आपापली सजेशनां दिल्यात, ती सजेशनाची आतां पुर्ती करपाची पंचायतीचें काम आसा. कित्याक फाल्यां VDCची कमिटी आहा त्यावूय खंयसर घेवन वयतना रेजुलेशनां बीन घेवन दिल्या जाल्यार अवश्य वयतले. तरी आसतना हे मेंबर आसा, सरपंच आसा किंवा सेक्रेटरी बरो हेल्पफूल आसा, तर तेणी सेक्रेटरीन पुटअप करपाची कामां ती करून घेवपाची जशी जशी कामां जाता तशी तशी. कित्याक गव्हर्मेंट कामां खूब लेंथी प्रोसेस वयता न्ही, खातीर जशी जाता तशी कामां करून घेवपाची. म्हाका दिसता की कितें तरी फ्रुटफूल जातलें. आतां परत नेक्स्ट ग्रामसभा आसतली, जनरल ग्रामसभा आसतली, गेले ग्रामसभेचे इश्यूज कितें आहा तेवूय ते एका येतले, तेंच्यांनी थोडे तरी ते करचे पंचायतीत. ओके, थँक्यू. येस, थँक्यू. आता जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आली ती तुमच्या हिसपान तुमचो एक्सपिरियन्स कसो जालो ते मातशें सांगा. पण आमी तुमकां उलयला त्या प्रमाणे मेन कितें आसा गार्बेजीचें उलयलें. गार्बेज लोक खंयसर डंपींग करता. तितून ते कितें केलां ते हांवें पंचायती तर्फेन तांकां बरेपणान तांकां सांगलें कित्याक बाबा ही डंपींग खंय उडयता म्हणजे कचरो बीन ते एका जाग्यार वेवस्थीत सारको उडयत जाल्यार डस्टबिनां बी दवरीत जाल्यार मातशें चड बरें जाता. आनी मेन म्हटल्यार ती ड्रेनेज बांदलेली आसा पळय न्हू, सायडीची सपोर्टर घरां आसा शेत बरें बीन न्हू, तेंच्यांनी ते कितें केल्लें आसा की वयर टायल्साचेर कचरो उडयता. तितून मातशें कितें आहा पंचायतीन पळय काम वर्कर आसा तेंच्यांनी लक्ष घेवन तें काम करचें. आणि तुमकां जाय तशें आन्सरां मेळ्ळा? आमकां जाय तशें म्हटल्यार हांवें तांकां प्रश्न केल्लो तो तेंच्यांनी दिला, पूण कारण कितें मातसो चुकीचो गोश्ट आसता. ओके. सो आता जे डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार जाला जे आता 19 डिसेंबराक मांडटले, सगळे अनाउन्स करतले. म्हणजे तेंच्यांनी आतां सरपंचान आनी पंचांनी तेंच्यांनी उलयल्लें आसा. म्हणजे तेंचो डेव्हलपमेंट आमी सोशल वर्क पळय आसा पळय न्हू, लोकांनी तो प्रश्न आहा फक्त तो हे करून दिवचो, सक्सेसफूल करून तेंच्यांनी. जो आता सध्या डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार जाला तो तुम्ही हॅपी आसा ह्या 1 वर्सा लागून जो प्लॅन आता म्हणजे आजून सद्या जावना न्हू, तो जावपाचो आसा म्हणटा ते. म्हणजे केन्ना जातलो तो आमकां कांय खबर ना. 19 डिसेंबराक 19 डिसेंबरा म्हणजे सारकें परफेक्ट जातलें काय ना, तो खंय जातलो आनी खंय कितें तयार केला तो कशें कळटलें लोकांक, कांयच कळना न्हू लोकांक. न्हू. पूण आतां ही ग्रामसभा जाल्ली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ती लोकांक लागूनूच आसली न्हू, हे करपाक लोकांक लागून एप्रूव करपाक, मिनींग डिस्कस करपाक, पॉयंट्स इनपूट दिवपाक. म्हणजे ते कितें आहा लोकांचे हितून डिपेंडंट ते कचऱ्याच्या बाबतीन ते करूंक जाय तेंच्यांनी पंचान सरपंचान बीन तशें. ओके. तुमकां आनी पॉयंट की सांगपाक जाय प्लॅना बद्दल? प्लॅना बद्दल म्हणजे आनी कांय ना, फक्त कितें आसा पायपलायन आतां वयतली पळय न्हू ती न्यू सप्लाय वॉटर सप्लाय PWC हितून, आनी तो मागीर डॅमेज जातलो रस्तो तेन्ना तो पंचान सरपंचान बीन तो सारको वेवस्थीत करून दिवचो. ओके, थँक्यू. ओके.